शुक्रार शेनवार लोकसभा वेंचणुकेचे शेड्यूल जाहीर जाता आणि इलेक्शन कोड लागता म्हणून 2 दीस जाले सगळ्यांक राजकी कुणकुण। दिल्ली सुद्धा प्रधानमंत्री मोदीच्या मंत्रिमंडळात ताकतिकेन मंत्रिमंडळ बसका घेऊन 30-32 अजेंडा सांजे भितर पास केले। लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू जावचे आधी निमाणी मंत्रिमंडळ बसका शुक्रारा 12 वरांचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या दोनापावलाच्या खासगी फ्लॅटार आफयल्ली। मात शुक्रारा सकाळी 11 वरांचेर मंत्र्यांक बसका रद्द केल्या म्हणून फोन। बसका कित्याक रद्द केल्या त्याचे कारण मात सांगिल्ले ना। मुख्यमंत्र्याची भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान दर एकलो तसलेच कितें तरी कारण तकलेन धरून आसा। सांजे उसरा मेरेन बाय सर्क्युलेशन 10 प्रस्तावांचो पुराय अजेंडा मंत्रिमंडळान क्लियर केलो। मंत्रिमंडळान बाय सर्क्युलेशन क्लियर केल्ले अजेंडा कसिनोंक मांडवीत रावंक 6 म्हयन्यांची मुजत वाड केल्या। चिमलाच्या IT पार्काक स्वतंत्र नगरी करपाचोय प्रस्ताव मंजूर। अंडर 17 वुमन्स फुटबॉल वर्ल्ड कपाच्या येजमानकेची तयारी। साउथ वेस्टर्न रेल्वेच्या डबल ट्रॅकिंगाक कुळे मडगांव भूंय संपादनाचो प्रस्ताव मंजूर। 19 डिसेंबर 26 जानेराचो खर्च पास करपाचोय प्रस्ताव मंजूर। पॅट्स कर्मचाऱ्यांच्या स्केलीत केंद्राच्या स्किमी प्रमाण बदल। ताळगांव रस्त्यावेले एक स्ट्रक्चर दुसरे कडेन हलोवपाचोय प्रस्ताव मंजूर। गोंय पुर्तुगाल उदका कबलातीत एके तंत्रीक गजालीकय मंजुरी। मजगती सरकारान पंचायत कर्मचाऱ्यांचे कॉमन कॅडराची अधिसुचोवणी जारी केली। आता स्टाफाच्यो ट्रान्सफरी पंचायत संचालका वरवीं पंचायती भितरूच। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।